शिरगाव मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी मायनिंगे खातीर जनसुनावणी सुरू जाल्या। दिवचलच्या नारायण जाटये कॉलेजीच्या सभाघरात ही जनसुनावणी चलता। हे जनसुनावणेत शिरगाव मायनिंगचो फुडार निश्चित जातलो। हे जनसुनावणे कडेन सगळ्यांची नदर लागल्या। मायनिंगेक ईसी मेळची खातीर ही जनसुनावणी जाता। जनसुनावणी आसा न्हू ती ब्लॉक 3 ची मिसेस राजाराम बांदेकर शिरगाव मायन्स प्रायवेट लिमिटेड तेन्ना ही ईसी खातीर जनसुनावणी आसा। तेन्ना चडशे लोक आहा पळय ते आमचे पॉझिटिव्ह आसतले, कित्याक आयज आमच्या मय मतदारसंघात म्हणटा ती मायनिंग इंडस्ट्री आसा, एकूच अशी मायनिंग इंडस्ट्री आसा। ती मायनिंग इंडस्ट्री जवळ जवळ 3 मायनिंग जर चालू जाल्यो जवळ जवळ 6000 कामदार काम करतले आनी बाकीचे स्पेअर पार्ट जे ते मेळून खुबशे लोकांची उपजीविका चलतली। तेन्ना म्हाजें एकूच आसा की जास्तीत जास्त लोकांनी पॉझिटिव्ह विचार करून मायनिंग ईसी मेळच्या खातीर प्रयत्न करचे। शिरगाव मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी शिरगावचे मायनी खातीर आयज बिरेस्तारा जनसुनावणी जाता। दिवचलच्या नारायण जाटे कॉलेजीच्या मल्टीपर्पज सभाघरात ही जनसुनावणी जातली। हे जनसुनावणे खातीर सकाळच्या 9:30 वरां मेरेन तरी लोकांची अपेक्षे प्रमाण गर्दी दिसूंक नाशिल्ली। एकटो करून लोक सभाघरा कडेन येतना दिश्टी पडटाले, तरी लेगीत दनपार मेरेन जनसुनावणेक गर्दी जातली असो अदमास आसा। जनसुनावणी सुरळीतपणान जावची, कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हण प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा। सभाघरात तशेंच सभाघरा भायर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो आसा। हेर सगळ्यो यंत्रणा सज्ज जाल्ल्यो आसा। शिरगांवचे फामाद श्री लयराई देवीचे देवूळ, हेर देवळां, घरादारां आनी सैमीक उदका स्तोत्रां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडची आनी मागीरूच मायनिंग सुरू करचें अशी शिरगांवच्या लोकांची चडशा लोकांची मागणी आसा। आयचे जनसुनावणे वेळार शिरगांवचे लोक कितें भुमिका घेतात ताचेरूच शिरगांवचे मायनीचो फुडार निंबून आसतलो। एकंदरीत अदमास पळयलो जाल्यार आयची ही जनसुनावणी सांजे उसळा मेरेन चलपाची शक्यताय आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।